आमी सध्या आसा मोपा एअरपोर्टार. तर मोपा एअरपोर्टार आमी हे खातीर आसा कारण आयज आमी जी परशुराम भुमी गोवा म्हणटा थंयच्यान राम जन्मभुमी अयोध्या हांगासर आमी वचपाचें आसा. आनी जेन्ना आमी वता आमी तुमकां जे आमचे प्रुडंटाचे दर्शक आसा तशें जे राम भक्त आसा तांकांय आमी आमच्या वांगडा राम जन्मभुमी अयोध्येक व्हरता. तर आमी सध्या दिल्ली एअरपोर्टाचेर पावल्या. आमी सकाळी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान दिल्ली एअरपोर्टाचेर भायर सरलेले आनी आतां आमकां दिल्लीच्यान अयोध्येक वचपाची फ्लायट आसा. जेन्ना तुमी दिल्लीच्यान अयोध्येक वचपाची तयारी करून येता फ्लायटीन तेन्ना म्हाका दिसता तुमी आनी एक गजाल तयार करून येवची ती म्हणल्यार की हांगासरल्यान चडश्यो ज्यो अयोध्येक वता त्यो फ्लायटी डिले आसता कारण थंय जे वेदर कंडिशन आसता ते सारके नासता. मागीर ताजे अकॉर्डिंग तुमची जी फ्लायट आसा ती अरेंज जाता. आमकां हांगासरल्यान आयज सकाळी 11 फ्लायट आशिल्ली पूण ती डिले जाली आनी आतां आमी सद्या 2 आमकां ती फ्लायट आसा. तर म्हाका दिसता जेन्ना तुमी ही तयारी करता की अयोध्येक तुमी दिल्लीच्यान वतले जाल्यार ही तयारी करपाची गरज आसा की तुमची फ्लायट ही डिले जावपाक शकता. तर आतां आमी दिल्लीच्यान अयोध्येक वता. Welcome to Ayodhya. You may now use your mobile phones. The temperature outside is 24 degrees Celsius. फायनली आमी अयोध्या लँड जाला. तुमी आतां पळोवपाक शकता की आमी अयोध्या जे एअरपोर्ट आसा त्या एअरपोर्टार आमी सद्या आसा आनी मागीर हांगाल्यान आमी आतां जंय देवूळ आसा अयोध्या मंदीर आसा राम मंदीर आसा थंयसर आमी आतां हांगासरल्यान वतले. तुमी पळोवपाक शकता की हो जो न्यूली इनॉग्रेटेड जे एअरपोर्ट आसा अयोध्याचे थंय आमी आसा आनी पयल्याच खेपेक हांव तरी स्वता हांगासर पयल्याच खेपेक ह्या एअरपोर्टार पावता आनी हांगाल्यान जे रामललाचे जे मंदीर आसा अयोध्या मंदीर थंयसर आमी आतां हांगासरल्यान फुडें वतले. तर तुम्ही माझ्या फाटल्यान हे पळोवपाक शकता जे अयोध्याचे एअरपोर्ट आसा ते तुम्ही पळोवपाक शकता की कशा तरेन सुंदर तरेन अशें जर ह्या एअरपोर्टाक सुद्दां जर तुमी पळयत जाल्यार तेका एक देवळाचे जे पिलर्स आसता तशें आमी हे पिलर सुद्दां पळोवपाक शकता ह्या एअरपोर्टा कडेन. तर सद्या जशें आमी तुमकां सांगलें की आमी अयोध्या एअरपोर्टाचेर पावले आनी हांगाल्यान आतां आमी देवळा कडेन वतले. हांगासर कळटा थंय इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार जे आमचे थोडे वळखीचे लोक आसा तेंचे कडल्यान कळटा की एअरपोर्टांच्यान जर तुमी देवळा कडेन वतना जर रिक्षा जर घेत जाल्यार तुमकां ते फक्त 150 रुपया चार्ज करतले. हे इन्फॉर्मेशन आमी तुमचे मेरेन पावयता कारण खुबशे कडेन जेन्ना अशें आमी वता तेन्ना लोक जाय तशें जे भाडें आसता तें घेता पूण हांगासर आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा जे आमचे वळखीचे आसा तेंचे कडल्यान आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की एअरपोर्टांतल्यान जर तुमी देवळा मेरेन वचत जाल्यार फक्त 150 रुपया रिक्षाकार घेता. तर आमी आतां सद्या अयोध्येक पावल्या आनी तुमी म्हज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हे जे अयोध्येचे रस्ते आसा आनी ह्या रस्त्यांनी हो जो फुडल्यान रस्तो वता तो स्ट्रेट देवळा कडेन वता आनी आमी आतां देवळा वटेन चलत वता कारण रिक्षा अर्दे वाटेरूच रावयता पुलीस आनी मागीर थंयच्यान फुडें आमकां चलत वचपा पडटा जे देवूळ आसा थंयसर. आनी सद्या आमी देवळा कडेन जो रस्तो वता त्या रस्त्यान आमी सद्या चलता. तर
आम्ही सध्या पावल्या ती तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता जी राम मंदिराची जी गेट आसा पयली गेट म्हणटा थंय आमी सध्या आसा आनी आतां आमी हांगासरल्यान ह्या गेटीच्यान भितर जंय देवूळ आसा थंयच आमी हांगासरल्यान वतले. तर आम्ही अयोध्येत पावल्या. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जे अयोध्येचे राम मंदिर ते तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. जशें आमी तुमकां सांगलेलें आमी जेन्ना मोपाच्यान भायर सरले आमी सांगलें की जेन्ना आमी अयोध्येक वता तेन्ना आमी तुमकां आमच्या वांगडा अयोध्येक वता आनी तुमकां आमी आयज हांगासर भोंवडावपाक हाडला अयोध्येक. आमी अयोध्येचे जे वाट्यो आसा ते दाखयल्यो तशेंच एअरपोर्ट जें नवें जालां तें दाखयलें. आतां राम मंदिर आसा तें आमी तुमकां दाखयतात. देवळाच्या भितर कॅमेरा अलावड ना सेक्युरिटी रिजना लागून म्हणून आमकां देवळाच्या भितर शूट करपाक मेळना. जी रामललाची मुर्ती आसा ती आमकां शूट करपाक मेळना कारण जे सेक्युरिटी रिजन आसा तेजे लागून. पूण देवळाच्या भायर येवन जे देवळाचें दर्शन आसा तें आमी तुमकां करता आनी तुमी हांगासर जे राम मंदिर आसा तेजें तुमी हांगासर दर्शन करपाक शकता. तर आज सकाळच्यान आमची जी वाटचाल चालू जाल्ली ती आमी म्हणलें की परशुराम भुमीच्यान राम जन्मभुमी मेरेन मोपाच्यान आमी भायर सरले. मोपाच्यान फ्लायट दिल्ली मेरेन आशिल्ली. मागीर दिल्लीच्यान आमची जी फ्लायट आशिल्ली ती अयोध्येक आशिल्ली. डायरेक्ट गोंयाच्यान अयोध्येक सद्या फ्लायट ना म्हणून आमी दिल्लीच्यान दुसरी फ्लायट घेवन आमी अयोध्येक आयले. जशें आमी तुमकां सांगलें की जी फ्लायट आशिल्ली दिल्लीच्यान अयोध्येक ती डिले आशिल्ली कारण खुबशे लोक आमकां सांगता की चडश्यो त्यो फ्लायटी डिले जाता कारण जे क्लायमेट कंडिशन आसता जे हांगासर वेदर कंडिशन आसता ते मातशे जर सारके ना जाल्यार त्यो फ्लायट्स डिले जाता. तशी आमची आयज फ्लायट 3 वरां डिले जाली. मागीर थंयच्यान आमी अयोध्या जे नवें एअरपोर्ट जाला अयोध्येचे जे नवो एअरपोर्ट जाला थंयसर आमी गेले. आमी तुमकां एअरपोर्ट कसो आहा तो भायल्यान आनी भितरल्यान आमी तुमकां दाखयलो. मागीर थंयच्यान आमी जी रिक्षा आसा रिक्षा करून आमी अयोध्ये मेरेन येयले आनी जी रिक्षा आसा ती आमकां अयोध्ये मेरेन जे देवूळ आसा थंय घेवन येयली. ते देवळा मेरेन पायनात तर जे रिक्षा आसा तांकां पयलींच पुलीस आडयता अर्द्या वाटेक. मागीर थंयच्यान आमकां चलोन देवळा कडेन येवपाचें आसता. मागीर जी मेन गेट आसता ती आमकां दिश्टी पडटा आनी मागीर गेटींच्यान भितर येवन जे सगळे राम भक्त आसा ते रामाचें नांव घेत देवळा वाटेन वता. मागीर जे तुमचे कडेन जर बॅग आसा नाल्यार तुमचो जो मोबायल आसा तो हांगासर लोकांक डेपॉझिट करचो पडटा कारण ते सेक्युरिटी रिजन्सा खातीर जे बॅग आनी जे मोबायल आसा ते भितर ते अलाव करिनात. तशें स्मार्ट वॉच्यो जर आसा जाल्यार ते अलाव करिनात. मागीर थंयच्यान आमी देवळान भितर वतात. रामलला आसा देवळान भितर वयतकीर जे रामलला आसा तांचें दर्शन करून मागीर फाटल्या वटेनच्यान आमी भायर पडटा. जेन्ना आमी देवळान भितर गेले तेन्ना आमकां मनमोहक अशें दृश्य दिश्टी पडलें. जे देवूळ आसा जे रामललाचे जे अयोध्या हे जे राम मंदिर आसा ते मनमोहक आसा. जे ताजे भितरल्यान जी तेजी कारिगिरी जाल्या ती सुद्दां जर तुमी पळयत जाल्यार ती मनमोहक अशी कारिगिरी आमकां दिश्टी पडटा. भितर सेक्युरिटी रिजन्सा खातीर मोबायल व्हरपाक मेळना नाल्यार कॅमेरा व्हरपाक मेळना म्हणून आमी भितर शूट करपाक शकले ना. पूण जेन्ना भायर येवन आमी तुमकां देवळाचे जे भायल्यान दर्शन आसा ते आमी तुमकां करून दिले आनी आजची जो हो दीस आशिल्लो तो आमचो अशा तरेन सोंपलो. हम लोग यहाँ मतलब बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं. मतलब 500 साल वाला जो खुशी है उसमें मतलब पूरा हुआ है. और हम तो यहाँ अयोध्या वासी हैं. हमको 34 साल हो गए हैं. इसको मैंने तोड़ते हुए भी अपने आंखों से देखा है, कार सेवा की है. और आज यहाँ दर्शन करते हुए मन में मतलब मुंह में हम लोगों के शब्द नहीं है खुशी के बाद. इतने प्रसन्नचित हैं और गौरवान्वित है कि हम लोग अयोध्या वासी हैं. तो हाँ, ये मैं शिवा पांडे. कौन से हो? ये मैं अयोध्या से हूँ और ये मेरी माँ है, झांसी से आई है. मैं इनको दर्शन कराने आई थी. और हाँ दर्शन कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई मन में, बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई दर्शन करके. बहुत बढ़िया दर्शन हुआ. और ये मेरा भांजा है. जय श्री राम. बहुत अच्छा लग रहा है हमको दर्शन करके. हम लोग तो पहले घर भी यहीं पे था तो हम लोग भी देखे थे राम मंदिर में जब भगवान जी टेंट में थे तब भी हम लोग देखे थे. और जब उनका घर बन चुका है हम लोग तब भी देखे हैं. बहुत लेकिन टेंट में सारे हाथ से जान लेना पड़ टेंट बदलवाने के लिए 2 दिन देखा. आज उनका अब घर देख रहे हैं जो उनको मिला है.
तो उसको देखने के लिए तो हम लोग हम शब्द नहीं है कहने के लिए, और सभी से कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। आम्ही आता हे जे देऊळ असा अयोध्येन हनुमान गडी, त्या हनुमानाच्या देवळान आम्ही आता वचून येयल्या. या मंदिराचे महत्व अशें आसा की हे थंय हनुमान हांगासर जे संपूर्ण जे अयोध्या आसा त्या अयोध्येचे राखण हनुमान ह्या हांगासर गडाचेर बसून करताले. म्हणून हे हांगासर जे हनुमान आसा तांचे जे मंदिर हनुमान गडी हांगासर आसा. आमी हांगासर पळोवपाक शकता जितके जे राम भक्त अयोध्येन येता ते हांगासर हे जे हनुमान मंदिर आसा थंयसर येता. हे मंदिर खूब वर्सां पयलींचे, कितलींशीं वर्सां ह्या मंदिराक हांगासर अयोध्येन जाल्या. आणि जे सगळे राम भक्त आसात ते जशे हनुमान भक्तूय जे आसात ते हांगासर ह्या हनुमान गडी ह्या देवळान येवन हनुमानांचे दर्शन घेतात. तर आम्ही सध्या आसा सरायू नदी हांगासर. ह्या नदीचे महत्व खूब आसा. जेन्ना तुमी अयोध्येक येता तेन्ना हांगासरले हे तीर्थस्थान अशी ही जी सरायू नदी आसा ती तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. आमी त्या नदयेन सध्या हांगासर ह्या बोटीन आसा. आणि ह्या नदीचे महत्व अशें की जे प्रभू श्रीराम आसा तांकां जेन्ना ते वनवासाक गेले तेन्ना ते हीच नदी सरायू नदी आसा ती पार करून ते गेले आणि वनवासाच्यान येयले तेन्नाय ते ह्याच वटेनच्यान येयल्या. तर ह्या नदीचें महत्व येदें व्हडलें आसा की ह्या नदयेन प्रभू श्रीरामाक वनवासाक वताना तशेंच लंकेक जैत मेळोन परत अयोध्येक येताना ह्या नदयेन पयल्लें आसा. आणि जितके भावार्थी जितके राम भक्त अयोध्येक येतात तेन्ना ते सगळे हांगासर ही जी सरायू नदी आसा हांगासरूय येतात. आणि आमी हांगासर एक अशी गजाल पयली की जशे लोक म्हणटा की गंगेचें उदक लोक भरून हाडटात जेन्ना त्या तीर्थस्थळार वतात तेन्ना, तशें हांगासर आमी पळोवपाक शकता की लोक हांगासर सरायू नदीचें जें उदक आसा ते तीर्थ म्हणून हांगासर भरून लोक आपापल्या घरा व्हरतात. जय श्रीराम. आज आम्ही काल आम्ही आज आम्ही शहरी नदी गेलेलो आसा. शहरी नदी आमची पवित्र स्थान आहे. आणि ज्यांना अयोध्येत जो राम दर्शनाक येता चड करून नदीचं दर्शन घेतात. हे असं वैशिष्ट्य आसा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. तर म्हजे फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता ह्या हांगासर ह्या चौकाक लता मंगेशकर चौक अशें म्हणटात. आणि हांगासर जेन्ना आमी आयले तेन्ना आमकां आनी एक गजाल हांगा कळ्ळी की हांगासर जी लता मंगेशकराची जी गाणी आसा ती हांगासर कंटिन्यू चालू आसा. हांगासर जर तुमी आयकात भायलोय आवाज येता वेगळे जे श्रीरामांची भजनां चालू आसा तेजोय आवाज आसा. पूण जर तुमी हांगासर रावन सारके जर आयकत जाल्यार लता मंगेशकरान जी गाणी म्हणल्यात ती देवाची गाणी हांगासर कंटिन्यू हे लता मंगेशकर चौक आसा थंय ती चालू आसा. तर आमी 2 दीस जाले अयोध्येक आसा. आणि आमी आमच्या वांगडा तुमकां सबंद जी अयोध्या आसा ती अयोध्याय तुमकां पळोवयली. श्री राम लल्लाचें मंदीर अयोध्या राम मंदीर थंय आमी गेले. मागीर जी हनुमान गडी आशिल्ले जंय हनुमान देवाचे हनुमानाचे जे मंदीर आसा थंयसरूय आमी तुमकां व्हेले. ताजे मागीर आयज सकाळी आमी जे सरायू नदी आसा जी महत्वाची नदी थंयूय आमी गेले. आणि थंयच्यान मागीर परत परततना आमी जे
लता मंगेशकर चौक आशिल्ले ते लता मंगेशकर चौकूय तुमकां दाखयले. 2च दीस आशिल्ले आमचे कडेन आनी ह्या 2 दिसान अयोध्येन वेगवेगळे जी ठिकाणां आसा ती आमी दाखोवपाचो तुमकां प्रयत्न केलो. जशे आमी हांगासर भोंवले तशे आमी तुमकांय जे प्रुडंटाचे दर्शक आसा जे राम भक्त आसा तांकांय ही जी अयोध्या आसा ही अयोध्या नगरी ही आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता आमचो हो प्रयत्न यशस्वी ठरला आसतलो जेणे करून जेन्ना जे श्रीराम भक्त तशेंच आमचे जे प्रुडंटाचे दर्शक जेन्ना ते अयोध्येक येतले तेन्ना तांकां मातशें सोंपें वतलें, कारण तांकां कळटलें की अयोध्येन येतकीर थंयसर कितें आसा ह्यो थोड्यो गजाली कळटल्यो. म्हाका दिसता आमचो हो प्रयत्न यशस्वी ठरला अशें मानता. आनी हांगासर जे आमची जो हो प्रवास आशिल्लो परशुराम भुमीच्यान रामभुमी मेरेन हो जो प्रवास आशिल्लो तो आमी हांगासर सद्या सोंपयता. स्टुडंटाच्या दर्शकांक तशेंच जे राम भक्त आसा तांकां जय श्रीराम.